आज जेजून सांगलेली वपार दाकामळ्यांतल्या वकलांची. दाकामळ्यांतल्या वकलांनी तो दाकामळो तांकां गेनीक दिल्ल्या धनियाच्या चाकरां लागीं आनी धनियाच्या पुता लागीं चल्लेली रीत वपार विवरिता. घेण वसूल करूंक म्हणून धनियान धाडलेल्या एका चाकराक वकलाच्यांनी मारलो आनी एका धाडलेल्याक मारन ताची तकली फोडली, तिसऱ्याक जिवेशींच मारलो. देखून धनी ताच्या पुताक चड मोगाच्या पुताक धाडता, पूण ताका तांणी कितेंच दाक्षिण नासतना जिवेशी मारन ताचे मोडें दाकामळ्या भायर उडयलें. आतां शेकी उदेता ओपारींतले सवाल, धनी कितें करतलो? जाप ओपारींत जेजूस दिता, धणी त्या वकलाच्यांक नाश करन आपलो दाकामळो हेरांक गेणीक दितलो. तरी हे वपारीची चावी प्रधान याजक, शास्त्री आनी जुदेवांच्या मातबाऱ्या विशांत सुवार्तेच्या उतरांनी आटापल्या. जेजून वपार हांकांच सांगली, तांणी जेजूच्या अधिकारा विशीं सवाल केल्ले. ते आतां जेजूची वपार तांकांच मारली म्हूण समजल्ले. हीच ती चावी. जेजूचे वपारीचो फार प्रधान याजक, शास्त्री आनी जुदेवांक लागलो. हातून स्पश्ट जाता हे वपारीचो विशय. ही वपार देवान धाडलेल्या जेजूक आनी ताचो अधिकार स्वीकार करूंक तांचें शेळेपण दाखयता. सुवार्तेचो तिरस्कार जेजूक लगाड काडच्यांत शेवटाक पावतलो, पूण सुवार्तेचो स्वाद संवसारभर पावतलो. सुवार्ता फळादीक जातली.